देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। बरो गवंडी एका बऱ्या गवळ्याचें काम म्हणल्यार आपल्या सगळ्या शेळयांक कसलीच अंतर करिनासतना एकठांवंक तांकां बरो चोरो दिवंक आनी सगळे तरेन ते सुरक्षीत आसूंक तो वावुरता। आपल्या कश्टा मरणान पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून आपण बरो आनी खरो गवळी म्हूण आमकां परगट केला। ते पासत आयज शुभ वर्तमानांत तो म्हणटा, हांव दार, म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत ताचें तारवण जातलें। हाच्या पयल्या वाचपांत पेद्रून विदेशांक देवाचें उतर परगट केलें, तांच्या सांगाता रावलो आनी जेवलो म्हूण ताका गुन्यांवकार करतात। पूण पेद्रून आपलें दर्शन पळयल्लें तें तांच्या मुखार दवरून आपण त्या विदेशांक बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जालो म्हणून तांकां समजायता। बरो गवळी सगळ्यांक एकठांय करूंक येयलोलो न्हय फकत जुदेव लोकांकूच। असलें बऱ्या गवळ्याचें मन आपणावन आमचे मदले भेदभाव आसात ते पयस करून सगळ्यांक देवाची भुरगीं म्हूण वळखूंक आमकांय शिकय म्हूण आमी मागुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट। आमेन। म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं। ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक, तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं।